Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एक म्हजो संकल्प ह्या प्रियो मतदारसंघां खातीर आनी गोंया खातीर गोंयचे युवक गोंयचे तरणाटे युवक युवती आज मोठे आशेन ह्या संपूर्ण जे नेतृत्व जे आसा तांचे कडेन अपेक्षेन वाट पळयतात की हांव प्रत्येक युवकां खातीर एक वेगळें धोरण त्याच बरोबर महिलांचे सबलीकरण म्हळ्यारूच योजनेच्याच माध्यमांतल्यान न्ही तर महिलांक स्वतंत्र विचारान आनी त्यांचे बौद्धीक विचार जो आसा ते ज्ञान जे आसा ते मुखार हाडपा खातीर त्यांच्या ज्ञानान शिदोरीची भर पडपा खातीर ह्या खातीर हांव प्रयत्न करतलो. भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिप कमिटीन म्हजें नांव सिलेक्ट करून भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका डिक्लेअर केलो म्हणून तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. आज भारतीय जनता पार्टी देशान गोंयांत एकूच फुडें मुवमेंट आसा की डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट. आज खूब गोष्टी कोरोना पॅन्डेमिका खातीर ज्यो गोष्टी आमच्या भुरग्यांची अपेक्षा आशिल्ली मे बी त्यो गोष्टी फुडें वचूंक ना पूण एक खात्री आसा की लिडरशीप जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आसा देशभर हो प्रायम मिनिस्टर जाल्यार देश आनी गोंय आमचे फुडें वयतले. डेव्हलपमेंट जे आसा आज दोतोर प्रमोद सावंत जो आज चीफ मिनिस्टर आमचो आशिल्लो तोय अजुनूय आसा ताका आमी फुडें डेव्हलपमेंट जे आमचे खातीर केल्ले आसा थोड्यो गोष्टी आमच्या मतदारसंघात मे बी ज्यो स्पेस जी आमी चालू केल्ली ती स्पेसाक कंप्लीट करूंक मेळूना बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक. पूण खात्री आसा की कुचड्यारो लोक हो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जो म्हाका 2 टायम निवडून दिला तसो तेच भोवमतांनी 3रो टायम म्हाका निवडून दितलो आनी उरलेली आमची भारतीय जनता पार्टीची सरकारा अंडर कामां जी गोंयांत आनी आमचे कुचड्यार करपाची आसा ती आमी पुराय करतले. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा On the first day of nomination, we have received total 3 nominations, and our process have smoothly started. We have initiated action on all fronts, whether it's criminals, we have identified bad characters to the tune of 264 people, we are externing people, we have initiated NSA proposals, even preventive arrests we have done more than 1700. Seizures, we have made huge quantities. You might be seeing in the newspaper also that daily we are seizing liquor, we have seized cash also. So total is 2 crore 44 lakhs.